प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 16 विसवोर वोड 34 ते 44 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 6 वर्सेस 34 to 44. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आणि ओड्यांतलो भायर सरतना जेजून एक व्हडली उरपोन तेकली आणि गवळी नासलेल्या शेळयां पोरी आसली देखून काळजान तावन तांचे ताका चुरचुरे दिसले आणि सोबार वस्तू तो तांकां शिकोवंक लागलो. चड उशीर जालो म्हूण पळयोवन ताच्या सिसांनी लागीं येवन म्हणलें, ही सुवात एकसुरी आणि जोबोर उशीर जालो. भोंवतणच्या मोळांनी आनी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर तांकां धाड. आणि परती पालोवन ताणें तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवंक दिया. आणि तांणी म्हणलें, तर वचून 200 दिनाराचे उंडे विकते घेवन आणि तांकां खावंक दिवचें कितें? आणि ताणें तांकां विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? वचून पळयात. आणि चौकशी करून ताणें सांगलें, 5 उंडे आणि 2 मासड्यो. सगल्यांक चोंब्या चोंब्यांनी हिरव्या तोंडाचेर जेवंक बसूंक लायात म्हूण ताणें तांकां फरमायलें. म्हणटच ती 100 आणि 50 जोम्यांनी कुशीन कुशीन बसली. तेन्ना ताणें 5 उंडे आणि 2 मासल्यो हातान घेवन आणि स्वर्गाक दोळे उबारून देवाक दिनवासनी केली. मागीर उंडे मोडले आणि ते लोकांक वांटूंक ताणें ते सिसांकडे दिले. तश्योच 2 मासल्यो ताणें सगल्यांक वांटल्यो. सगळीं जेवली आणि दादोशी जाली. उंड्याचे आणि मासळेचे उरलेले कुडके तुडके एकठांय करून तांणी 12 पांटल्यो भरल्यो. उंडे खेळले ते दादलेच 5000 असले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू 5000 दादल्यांक जेवण दिता. आणि भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमान जी मिलाक जेजू करता 5 उड्यांनी आणि थोड्या मासल्यांनी तो इतल्या लोकांक जेवण दिता, ही मिलाक करता. तेचे पयलीं कितें घडटा? जुआंव बातिस्ताक हेरोद पादशाय जिवेशी मारता. आणि जेन्ना जेजू पळयता की आपलो बापूल भाव आणि इतलें बरें काम केलां, ताका जेशी मारला, जेजू एकदम दुखी बरीच जाता आणि तो एका जाग्यार पयस वेता. आणि जेन्ना तो थिंचोर एकसुरो आसा तेन्ना लोक पळयता की तो थिंचोर हा म्हणून, आणि सगलो लोक ताचे कडेन येता आनी लोक ताचे कडेन वजारांनी ताका आयकोपाक ताचे कडेन शिकपाक येता. आणि भाव भयणीनो, जेजू ह्या वेळार दुखेन आसा, कित्याक ताचो बापूल भाव मेला, ताका जिवेशी मारला. पूण जेन्ना जेजू ह्या लोकांक पळयता, ह्या वजारांनी लोकांक पळयता, तो आतां तांचे चुचरे करता, तांकां शिकयता. आणि आख्खो दीसभर शिकोवन आतां जेन्ना वेळ जाता तांकां घरा वचपाक, तेन्ना सगलो लोक भुकी बरी आसा, ताणें कांय खावंक ना. आणि तो आतां तांकां 5 उण्यांनी आनी थोड्या मासल्यांनी तांकां जेवण दिता. भाव भयणीनो, ही मिलाक करचे पयलीं कितें घडटा? जेजू ह्या लोकांक पळोवन पयलो तांकां चुचरे दिसता ताचे, कित्याक तो 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 एके भाशेन ते 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 एकसुरे असले. लोक लोक फकत आपल्या कडेन येताले कित्याक तांकां शिकोवण जायल्ली. ते तांकां कसलीच खबर नासली देवाच्या उतराची, तांकां कसलीच खबर नासली जेजूच्या राजाची. आनी जेन्ना जेजू पळयता तांकां, तोच दुखी बरीत आसा, तो चुचरे करता आनी तांकां शिकोवन दिता. पूण शिकोवन दिल्या उपरांत तांकां जेवण बी दिता आनी एके भाशेन तो मिलाक करता. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन हें शिवर्तमान आयकता, आमकां कितें शिकोण मेळटा आयज? भाव भयणीनो, आमकां देव सांगता की जेन्ना आमी खरें जेजूचे पाटलावदार म्हणून, आमी जेजूचे शीस म्हणून आमी कितें करूंक जाय? आमी देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय धरूंक जाय. पूण आमी कितें करता? आमी देवाच्या उतराचेर चोत्राय धरून आमी मनशा फाटल्यान धांवता. आमी हाच्या फाटल्यान ताच्या फाटल्यान धांवता. पूण जेन्ना आमी जेजूच्या उतरा कडेन येता, आमी जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत सारता, तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आनी भाव भयणीनो, आमी जी
देवाच्या उतरान आसात आमकां जी सजमणी आसा आमी ही सजमणी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. ही उतराची सजमणी ज्या लोकांक आजून पासून ह्या जेजूच्या उतराची सजमणी ना तांकां कोडीत करूंक जाय आनी तांकां हें उतर सांगूंक जाय कितें जेजून घडलां आमचे पासत. आनी जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता भाव भयणीनो तेन्ना आमकां जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जाता भावार्था वरवीं. आनी आयज जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन हे शिवर्तमान आमी आयकता ज्या जाग्यार जेजून 5000 दादल्यांक जेवण दिता आयज भाव भयणीनो आमकांय गरज आमी देवाच्या उतरान रिगून आमकां आमच्यो सगळी जी आमकां आमकां ज्यो गरजो आसा त्यो गरजो आमकां मेळोवंक जाय जाल्यार आमकां जाय गरज जेजू कडेन येवपाक. आमकां जाय जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलपाक. आमकां जाय जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरपाक. पूण आमी कितें करता आमकां जेजूचें उतर नाका आमकां कसले देवाचें उतर ताचो भावार्थ नाका आमकां जाय कितें शॉर्टकट जाय आमकां कोण आमकां आयलो भीक दिली कोणें आमकां कितें दिलें आमी तें चिंता. भाव भयणीनो खरेंच आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्या आयज आमी खरीच भाशेन ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया. हें उतर जें आसा आमकां सगळें घडोवन हाडलां. जेन्ना जेजू खुर्सार आसलो मरचे आदीं ताणें म्हणलें सगळें संपारलें. देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता तें उतर आमी ताचेर नियाळ करून तें पोत्तून पोत्तून आमच्या तोंडांतल्यान उलोवन तें उतर मास जाता आमचे भितर आनी आतां जें उतर म्हणटा तें आमच्या जिवितान घडोवन येता आनी आमकां जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जाता आमच्या जिवितान. आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर ह्या मिलाग्रीचेर आमी नियाळ करुया. जेजून 5000 दादल्यांक 5 उड्यांनी आनी थोड्या मासलेंनी तांकां जेवण दिलें 5000 लोकांक. आयज भाव भयणीनो जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा देवाचें उतर आमकां सद्दां मेवता ताचेर आमी नियाळ करुया. ताचेर आमी जेजूचेर भावार्थ दवरुया ताच्या उतरा वरवीं आनी सगळें जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जावंक आमी आतां दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.